पणजेच्या शिगमोत्सवाची चित्ररथ मिरवणूक शेनवारा 18 मार्चाक जातली असून चित्ररथाक जावपी उशीर टाळपा खातीर तशेंच चित्ररथ पळोवपाची लोकांक संदी मेळपा खातीर मर्यादित चित्ररथाकूच प्रवेश दितले तशेंच नियम कडक केल्ले असून 17 मार्च मेरेन प्रवेश दितले अशी माहिती पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष तशेंच महापालिकेचे आयुक्त दीपक देसाय हांणी दिल्या। आर्टिक स्कोआ खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। आज शिगमोत्सव कमिटी पणजे शिगमोत्सव कमिटी मिटींग जाली। आमची दुसरी मिटींग तशी परत आनी मिटींग दवरली आमी तिसरी मिटींग। हे फावटी आमी स्ट्रिक्ट अशें ठरयलां। आमचो आतां प्रोग्राम आसा 13 तारखेच्यान सुरू जातलो। 13 तारखेक गुलालोत्सव आसा। सकाळचो 9 ऑर्केस्ट्रा आहा। गुलालोत्सव महालक्ष्मी देवळा कडच्यान मिरवणूक जातली वर्ष पद्दती प्रमाणे आनी आझाद मैदानाचेर आमचो गुलालोत्सव जातलो। तेज्या मदीं आमगे कोंकणी एक नाटक आसा, मागीर संगीत प्रोग्राम आसा 15 तारखेक आसा, 16 तारखेक कोंकणी नाटक आसा, मागीर 17 तारखेक बरो प्रोग्राम आसा मराठी पाऊल पडते फुडें। हो एक बरो व्हडलो प्रोग्राम आसा 17 तारखेक। तो सगळे हे प्रोग्राम 7 दिसांना सुरू जातले आनी कोंकणी नाटक 17 तारखेक मराठी पाऊल पडते फुडें फ्लोट परेड 18 तारखेक, 19 तारखेक लावणी आनी लावणीच्या पयलीं 6:30 आमचो एक बारीकसो प्रोग्राम आसतलो। आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे जी आमचे पणजेची समिती 3 जाणांक जे आमच्या लोक कलाकार, तियात्र, नाटक बरोवप आनी अशे कलाकार जे गोंयचे कोण आसतात तांकां ज्येश्ठ कलाकारांचो सत्कार करता। हे 3 जाणांचो सत्कार त्या दिसा 6:30 जातलो आनी मागीर लावणी जातली। हो प्रोग्राम अर्दवराचो 15-20 मिनटाचो प्रोग्राम आसतलो। तो हो शिगमोत्सव आमगेलो 13 तारखेच्यान 19 तारखेक बरगच्च कार्यक्रमान सेलिब्रेट जातलो। ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक सगळ्या लोकांनी हजर जावचे, पणजेच्या भायल्या लोकांनी, आनी हो कार्यक्रम बरे भशेन करचो। हे फावटी आमी अशें ठरयलां की आझाद मैदानाचेर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आहा तें जावचें ना, कारण खूब लेट जाल्लो आसता आनी मागीर थंय बोवाळ जाता, गडबड गोंधळ जाता। म्हणून प्रायज डिस्ट्रिब्युशन दुसरे तिसरे दिसा म्हणून आमी मागीर डिक्लेअर करतले।